पिलाताची झडती हो धार्मिक नाटक पळेवंक येद्या व्हड संख्यान हांगासर समजल्या जिप्प फिरगजकारांक आनीक ह्या आसपासच्या सकट लोकांक एकाच उतरान हांव स्वागत म्हणटा आनी हे कार्य तुमकां बऱ्या रितीन रुसोवन दी बरो संदेश मेळोवन दी म्हूण हांव मागतां एक घडी भर सकट आमी उबी रावया आमच्या बापाचे मागणे म्हणून आयच्या दिसाचे कार्यक्रम आमी प्रारंभ करया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे रास आमकां येव तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जाव आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले आमकां शिताव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सांज जे बापा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन देखून बसया मगचनो हे कार्यक्रम पळोवंक आनी आमकां सहकार दिवंक प्रोत्साह दिवंक आमचे गवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर लुईस पावलसोस निवृत्त बिशप हांगासर आसात तुमकां समेस्तांचे तर्फेन मानाचो मोगाचो स्वागत हांव म्हणटा तशेंच सेमिनरीचे रेक्टर बाप मानादीक रोनाल्ड सेरावो बाप फादर बरकोस तशेंच इतर सेमिनरीचे जायते याशक आनी भोंवतणेचे याशक आनी धर्मीक भयणी आसात तुमकां समेस्तांक एकाच उतरान हांव स्वागत म्हणटा आनी हांगासर जायतो लोक आमच्या मोगान हजर आसा सक्कड जमा जाल्ल्या भाव भयणीक एकाच उतरान हांव स्वागत म्हणटा आज हो धार्मीक नाटक केळोवंक दाखोवच्या फुडें आमी थोड्या व्यक्तींक आज मान करूंक चिंतला मोटवें न्ही फकत 10 मिनटाचें मात्र आसतलें तांणी केल्ल्या साधना खातीर आयच्या दिसा तांकां हो मान दिवंक प्रोत्साह दिवंक एक ल्हानशें कार्य आमी आसा केलां देखून हांगासर आसात आयच्या दिसाचे मानेस्त व्यक्ती एडवीन मरियान नेट्टो तशेंच आमची भयण मीना रेमिंबस सिस्टर आयलीन तुमी एक घडी भर हांगासर येवचे ह्या बगलेच्या विधीक रावा जाय म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करतां देखून मानाच्या शेऱ्यांनी मुखार येवचे गवळी बापांनी स्टेजीक येवचे म्हणून हांव विनंती करतां बाप रॉनी तुमी मुखार येवचे मानेस्त एडिनेट्टो म्हणून आमकां सकडांक मोगासो मलगडो कलाकार जिप्प फिरगजेसो ह्या मनशाची कलाकाराची वळख नातलेली कोणीय नात एक्स मिलिटरी मॅन सैनांत एक सोजेर जावन जायतीं वर्सां ताणें सेवा दिल्या कोंकणी साहित्य क्षेत्रांत ताची देणगी अपार भुरग्यांतय ताका विशेश मोग आनी सकडांनी ताका एडिनेट्टो म्हणूनच वळखोवचें साहित्य क्षेत्रांत ताची देणगी मानून घेवन कर्नाटका कोंकणी लेखकांच्या संघाची 2022 इसवेची प्रशस्ती ह्याच मार्चाच्या 20 आनी 8 तारखेर ताका लाभतेली हो पुरस्कार कोंकणी साहित्य क्षेत्रांत ताच्या वावराक लाभलेलो गौरव जावन आसा सगळीं जिप्प फिरगज ताचे थंय अभिमान पावता आनी तांकां उल्हासिता आनी हो अवकाश देवान आमकां दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्घां दिता सगळ्या फिरगजकारांच्या तर्फेन आमच्या गवळी बापांनी मानेस एडिनेट्टोक मान करी सई शॉलगल आनीक बुक्को दिवन तशेंच फळां दिवन आनी हो मान जिप्प फिरगजकाराच्या तर्फेन तुमी स्विकार करीचे म्हणून कालतेपणी हांव विनंती करता
आणि एक मालगाडी संगीतगार म्हणून आम्ही संगीत श्रीमती मीना रेंबिंबस कोंकण मैना म्हणूनच नावाडलेली मीनाबाई आमकां सर्वांक मोगाची तिची वळख नातलेली कोणीय नात जिप्प फिरगजेचे परसळचे एक अपूर्व नकेत्र मीनाबाईक प्रायज जाल्या तरी तिच्या ताळ्याक आनी गायनाक प्रायज जावंक ना तीस सुमधुर ताळो रंगाळ आनीक मोवाळाई त्या ताळ्यांत दिसून येता संगीत शेतांत तिणें दिल्ली अपरिमीत सेवा वागोवन ह्याच फेब्रुवारी 22 तारखेर कर्नाटक राज्य हंतार 2021 वर्साची कोंकण संगीत संदेश प्रशस्ती तिका लाभल्या जोरान तिका ताळयो पेटून उल्हासिया ह्या तिच्या सदनाक जिप्प फिरगस उल्हासिता आनी तिच्या सदनातय अभिमान भोगता सगळ्या फिरगसकाराच्या तर्फेन आता तिका आमी मान करता फुलांचो बुक्को शॉल आनीक फळां दिवन हो मान तुमी स्विकार करीचे म्हणून हांव कलतेपणी तुमचे लागीं विनंती करता. सिस्टर आयलीन आमकां सर्वांक वळखीची व्यक्ती भलायकी क्षेत्रांत तिचो वावर श्रेश्ठ फादर मुल्लस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हांगासर 12 वर्सां चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडंट चीफ नर्सिंग ऑफिसर जावन तिणें सेवा दिल्या त्या उपरांत 2017 to 2021 4 वर्सां एनपैया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कोडयाळ थंयसर चीफ नर्सिंग ऑफिसर जावन तिणें सेवा दिल्या ह्या तिच्या सेवेक 2020-2021 वर्साची बेस्ट नर्सिंग सुपरिटेंडंट एवॉर्ड इन द 20th फ्लोरेन्स नायटिंगेल एवॉर्ड तिका लाभला जोरान ताळयो पेटया. ही प्रशस्ती कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई प्रशस्ती तांकां दितलो. ह्या प्रशस्तीन एक सर्टिफिकेट मानपत्र मेडल आनी 50,000 रुपीज कॅश प्रायज तिका मेळटा. आमकां सगळ्यांक भोव अभिमानाची गजाल प्रस्तुत ती इन्फेंट मेरी कॉन्वेंट हांगासर वस्ती करता जिप्प फिरगस तिचे थंय अभिमान बगता आनीक तिका उल्हासिता. सगळ्या फिरगसकाराच्या तर्फेन हो मान तुमी स्विकार करीचे म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता. मनादिक बाप रॉनी सेरावो आयच्या
नाटक असो बरोवपी पिलाताची झडती आदल्या वर्सा निकोदेम म्हणलो नाटक हांगासर प्रदर्शन जालो देवस्तुतेंत आनी कोंकणी साहित्य क्षेत्रांत बाप रॉनीची देणगी अपार ह्या तांच्या सदनाक विक्टर रॉड्रिगस कोंकणी लिटररी अवॉर्ड 2021 तांकां फावो जाल्या ह्या संदर्भार सगळ्यांच्या तर्फेन हांव तांकां उल्हासिता आनी हे अवॉर्ड मेळ्ळेल्या खातीर तांचे थंय आमी अभिमान मागता ह्या संदर्भार गवळी बापानी तांकां एक बुक्को दिवन ह्या तांच्या सदनाक प्रोत्साह दिसय आनी जेप फिरगजेच्या तर्फेन हो मान तुमी स्विकार करीचे म्हणून हांव विनंती करता मोगचनो आयच्या नाटकाक व्हरतो खर्च आमकां आसा आनी हो खर्च आमकां दान रुपार जायत्या जाणांनी दिवन सुदारसिला तांची नांवां ह्या संदर्भार हांव काडटा तांणी एक घडी भर हांगासर येवचे एक फुलांचो बुक्को गवळी बापात हांव स्विकार करीचे म्हणून हांव विनंती करता अभय फ्रेंड्स म्हणलो एक इस्तांचो पंगड सामाजीक बरेपणा खातीर वावूर नासात आपणा थंय आसलेले हेरां लागीं वांटून घेवचे तांचें ध्येय आदल्या वर्सा घराच्या दुरस्ती कामा वेळार जेप फिरगजेक तांणी दान दिलां आयच्या कार्यक्रमाचे सगळे स्टेज लायट्स तांणी स्पॉन्सर केल्यात ह्या अभय फ्रेंड्स मुखेली हांगासर आसा मानेस्त निर्मल डिसोजा ताणें एक घडी भर हांगासर येवचे आनी गवळी बापा तावन हो बुक्को स्विकार करीचे म्हणून हांव विनंती करता दोन ताळयो निर्मल डिसोजाक आनी तांच्या ग्रुपाक आयच्या दिसाची सगळी चेअर्स स्पॉन्सर केल्यात आमकां सुजी फॉन्टेस तांच्या उदार मनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा तांणी मुखार येवन एक फुलांचो बुक्को गवळी बापा तावन स्विकार करीचे म्हणून हांव विनंती करता सुजी फॉन्टेस आयच्या दिसाचे साऊंड्स आमकां स्पॉन्सर जावन आदार दिला मानेस्त आर्थर आनीक मानेस्तीन विना पायश तांणी हांगासर नात गल्फाक ती फाटीं पावल्यात तांच्या घरची कोणी आसा जाल्यार मीनाबाई हांगासर आसा एक घडी भर येवचे आनी हो मान स्विकार करीचे म्हणून हांव विनंती करता आर्थर आनीक विणा पायश तांणी आयच्या दिसाचे साऊंड्स आमकां स्पॉन्सर केल्यात तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आयच्या दिसाचे कॉस्ट्युम्स आमकां स्पॉन्सर जावन आदार दिला मानेस्तीन देसी पिंटो फातिमा वाडो तिने एक घडी भर मुखार येवचे आनी हो बुक्को स्विकार करीचे म्हणून हांव विनंती करता मानेस्तीन देसी पिंटो फातिमा वाडो जरानी ताळयो दिवया हाचे बराबर कोलया फुलाची पाकळी दिवन आमकां आदार दिला तांची नांव हांव वाचून सांगता जर तर तांणी आसा जाल्यार एक घडी भर स्टेजीक येवचे आनी गुलाब काणगेचे म्हणून हांव विनंती करता मानेस्त एडिनेटो दियमंती पयलो वाडो मानेस्तीन लिली डिसोसा जेरोम लोबो वाडो मानेस्तीन ग्रेटा कार्वालो दियमंती दुसरो वाडो विन्सेंट सिक्वेरा फातिमा वाडो मॉली डिसोसा जेरोम लोबो वाडो इन्फेंट मेरी कॉन्वेंट जेप्पू जानेट डायस बेल्लेरी वाडो बैप्टिस्ट अल्बुकर्ग जेरोम लोबो वाडो रोशन डिसोसा जेप्पू जोसेफ आनीक तेरेसा आल्फ्रेड पोलिनी दुसरो वाडो रॉय सिक्वेरा बेल्लेरी वाडो आनी राज सिक्वेरा जेप्पू जर तर कोणी आसा जाल्यार तांची या तांच्या कुटुंबाची दयेकन बेगीनच येवचे आनी हो फुलांचो गुलाब तुमी स्विकार करीचे म्हणून हांव विनंती करता
मग शनो नाटक कामका निलसो खर्च असा तुम्ही नाटक पळोवन आसतना मोदय आमचे युवजन एक कोंडो कान घेवन येतले वा तुमचे ती पाशार करतले तुम्ही उदार मनाची काणीक आशा जाल्यार त्या कोंड्यान घालीचे म्हणून तुमचे लगी कालती विनंती की ते तुम्ही दान दितात तें दान आयच्या ड्रामाच्या खर्चाक आमी वापरतले येदोळ म्हणसर बरो सहकार तुम्ही दिला आमच्या सर्व कार्यक्रमाक तुम्ही येवन आमकां सर्व रितीन आदार दिला समेस्तांक परत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी थोड्याच वेळान हो पिलाताची जर्ती नाटक हांगासर सादर जातलो समेस्तांक देव बरें करूं करिश्माच्या खळार सादर करता जेप्पूच्या कलाकारांतावन नाटक पिलाताची जडती बरयणार मानादिक बाब रॉनी सेरावो जेजू निरपराधी म्हणून जाणा आसोनी पिलातान जेजूक मरणाचे फरमान दिले आणि अशे जुदेव मुखेल्यांक खुशी केले पूण जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं जुदेवांमध्ये विभाजन जालें असो फळ जावन जुदेयांत तशेंच रोमी साम्राज्यांत क्रिस्तांव वाडले आणि रोमी सरकाराक शिस्तेचे समस्या सुरू जाले हे सगळे पिलाताच्या अनितीच्या फरमाना वरवीं म्हणलें समजल्ल्या रोमी चक्रवर्ती तिबेरियुसान पिलाताक रोमाक आपयलो आणि ताचे जडतेक आदेश दिलो पण पिलात रोमाच्या पयणार आसता तिबेरियस चक्रवर्ती अंतरलो आणि ताच्या जाग्यार कलिगुला रोमाचो तिसरो चक्रवर्ती जालो नव्या चक्रवर्तीन पिलाताची जडती केली ताणे पिलात अपराधी म्हण परगटून ताका शिक्षा दिली वा पिलाताचे फरमान समर्थन करून रोमी साम्राज्यांत ताका उंचलो हुद्दो दिलो तुमीच पळया पात्रवर्ग पॉन्स पिलात जुदेयाचो रोमी अधिपती लॉरेन्स बॅप्टिस्ट प्रोकुला क्लाउडिया पिलाताची बायल नेल्विटा नोरोन्ना वकील क्लेमेंट रोमी वकील ऑल्विन मिरांदा पोर्शिया क्लेमेंताची पोतीन निश्मिता डिसोजा चक्रवर्ती कलिगुला रोमी चक्रवर्ती रोशन डिसोजा दोमितोस रोमी सेनेटर रॉबिन वास बोरोनियोस रोमी सेनापती लौरेन लोबो अक्विला रोमी क्रिस्ताव मुखेली प्रकाश फोंटेरो कर्नेलियोस रोमी शतपती रॉय सिक्वेरा रोमी शिपाय मॅकलिन फर्नांडिस आणि अरविंद इम्मते संवाद सूचक मारिटा डिसोजा आणि ग्रेटा करवालो गायन प्रेरणा शर्लिन फेडोरा डिओना निशा सॅन्ड्रा टिशा आणि जीविता नास जीविता निशा सॅन्ड्रा टिशा दृश्य संगीत सायमन पायस बजाल वेदी सजवणे नेविल नोरोन्ना जप्पो उजवाड क्रिस्टोफर सोज निनासम आवाज अजित इम्मते जप्पो वेस पिंतरावणे गिरियप्पा ईडिया संपूर्ण सहकार मानादिक बाब मॅक्सिम सोज विगार जप्पो निर्देशन क्लीटा नोरोन्ना तुझी जडती साठ
आसा तशें दिसता तुझ्या येवकाराक आनी माया मोगाक हांव आभार इकलें म्हणटा लांब पयना उपरांत पुरासान सहज प्रफुल्ला तू अजूनही तर नट दिसताय 10 वर्षांनी तू आणखी सोपताय आणि तू पोर्शिया होकले बरे दिसताय रोम सल्यांची प्रायली पळता तशें दिसता तुम्ही रोमाक येवची खबर मेळ्ळीस तुमच्या येण्याक आमी ओडत प्रेगान आसल्या तुमकां आमी बंदरार पळोवन आजाप जाल्या तुम्ही आमकां स्वागत करूंक येतात म्हणून आमी चिंतूंकच ना कितेंय जावं तुमच्या मोगाक आमी सदांच ऋणी आमकां रोमांत असलो स्वागत मेळटलो म्हणून हांव निरीक्षीतच करूं नाकलें बरें दिसता आतां थोडो वायट सवय बरें उपरांत जेवण करया जाय वर्षी काल फावट जेवणाची स्थिती बराय केल्या गांवच्यांत आनी पियोवच्यांत रोमी लोक खेदाळे थायार आनी मुखार का पिये गम्मत मार संवसारांतले 4 दीस मर्जेंची हे आमचे जिणे गीत हांवें रोमाक भोंयन सुरू करतना चिंतलें एक पूण घडलें दुसरेंच नव्या चक्रवर्ती संगी नवे नवे संगती घडले आसात रोमांत थंयसर घडच्यो गजाली संवसाराच्या खंयच्याय कुशीन बरोबर आसतात जुन्यांमध्ये तवळ तवळ एक प्रवादी देतात आणि ताका ते देवाचे मनीस म्हणून मान दितात आणि तो कांय विचित्रां करता तवळ जुन्यांमध्ये वाद विवाद सुरू जाला आणि तवळ घुसमळ घर्षण लढाई आणि लढाई अजूनही थंयसर सूर्य संगती घडतात म्हणले हांवें रोमी रावळे रावतात प्रफुल्ला तुका हे सगळे पळोवन आनी आयकून बेदिसलें जालें ना सुरवेर विचित्र दिसलें उपरांत सदांचे जालें आणि थोड्या का देवासून म्हणून म्हणताले शेवटी ताका कुसांग जाय म्हणून प्रभावी सुदे या सारखे आणि मुखेली तुजे लागीं हटकरी लागले आनी तुवें ताका कुसायलोय वय म्हाका दुसरी वाट नाच हांव असायक जालें पूण तो निरपराधी मनीस जाना आसलो थंय निरपराध्याक तुवें कित्याक शिक्षा दिली हांवें ताका सत्राय दिल्ली पूण तो त्या सुदेव मुखेल्यांक भियेलो आणि निरपराध्याक कुर्साच्या मरणाची शिक्षा दिली ना 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 तशें न्हय तें ताका हांवें कुसावंक ना बगार सुदेव मुखेल्यांनी ताका कुसावंक हांवें भरभुंगी दिल्ली मात पूण तो निरपराधी मेलो तें खरें सांग म्हाका ताच्या मरणा वरवीं कांय जुदेयांत शांती आयली म्हजें लॅक सुटलें जेजू पुनर्जीवन जाला म्हणून ताच्या शिसाणी खबर केली आणि तसो फळ जावन जुदेवामध्ये अशांती उरली एकामेका पाती निवली जाली आणि दगदोणी सुरू जाली जेजूचे पटलावदार परत जुदेव मुखेल्यांच्या हातांत शिरखाले जुदेव चिंतात ते देवाची गरजा ताणे विचून काडिल्लो लोक हेर सगळे व्यर्थ नाही जुदेवाक राजकीय आणि धर्मामध्ये फरक ना प्रगला तांकां देव आणि धर्म पळयलो
आणि कळत नसताना मी ताच्या विशयान शिकता आम्ही जेवण सुरू करूया जुदियांतल्यो गजाली उलोवंक आनी आयकूंक आनी किती दिसांनी वेळ मेळटलो जेवणाचो उडास केल्ल्याक तुका दिनवास वर्षी या We are
आत्मीय असलेल्या दर्शनाविषयी चक्रवर्तीक वर्दी दिवच्याक तयार आसा. सेनाधिपतीक पहिला अवकाश मेळूंक जाय. सैन जागृत असल्यार आम्ही सुशेगात न्हिदयेत, पूण तांणी न्हिदल्यार आम्ही जागृत रावचे पडटा न्ही. दोमेतोस बरें, तर बरो नियस येवं. नमान चक्रवर्ती साहेबा, किती वरती हाडून आयलाय तू? आमच्या शिपायांनी त्या आंडाड्यांचो पाडाव केलो, तांकां सगळ्यांक बंदेर विचार केला. आमचे थोडे शिपाय गायल्यात, पूण आख्खी परिगत नियंत्रणार आसा, वहिवाट चलोवन आसा. लोक भिरांती विने तांच्या वावरार आसा. चिल्लर वरती हाडून आयलाय तू? एक ल्हान विषय पर्वत कर्ण तुझी बराई उलयताय. पळय, आजकाल ते जुदेव रोम शहराच्या कोणच्यानी घुसपट गोंधळ करनासत. ते तांच्या गावात हाडून रोमा कशे पावले आणि हांगा कशे तांचे कारभार चलता हे सोदून काड. दिसान दीस हांगा तांची संतत वाडटा. तांच्या वेने वहिवट ना तशें बगता. तांकां तडकर ताणे उसवा सोडिनाशे पळय आनी हाची वर्दी म्हाका दिवंक संतोष पाव. पूण निघड म्हज्या दोळा मुखार रावं नाका. उसळ पहिले हांवें सांगलें कर, उपरांत म्हाकाची वर्दी दी. रोम संसाराचे नेकेत्र, हे संसार जाणाचो. आता पिलात येवन चक्रवर्तीची कुशी जावन चक्रवर्ती साहेबा, तू फोन्सविलात तुझे विशीं हांवें आयकलां. तुजी 10 वर्साची जुदेयांत सेवा मांडून घेता. आनी तू भाऊ क्लेमेंट कॉन्स पिलाताचो इश्ट आनी वकील. आनी तू पिलाताच्या फर्मान समर्थन करूंक आयलें. बरें, तुझे प्रयत्न कर आनी तुझ्या इश्टाक बचाव करूंक जाता तर पळय. चक्रवर्ती तिबेरियुसान पिलाताक रोमाक येवन ताणें निरपराधी जेजूक दिल्लें फर्माण सारकें म्हणलें समर्थन करूंक आदेश दिलो. ते सगळे हांव जाणा, पूण चक्रवर्ती तिबेरियस जीवन ना. ताच्या जाग्यार आसा हांव, कलिगुला गायुस, जुलियस सेजार, ऑगस्टस जर्मनिकस. तिबेरियस मेला देखून तुझो अपराध पुसून वचना पोन्स पिलात. चक्रवर्ती साहेबा, पिलातान जुदेयान 10 वर्सां राजवडगे चलयल्या आनी रोमाची महिमा स्थिर केल्या. सरकाराक वेळार तिरवो मेळचो केला आनी जुदेवा मदें समाधान हाडचें प्रयत्न केला आणि विभाजनही केला.
ताका रोमांत जाऊनचो जुद्यामध्ये जाऊनचो घुसपट गोंधळ निवारणची जबाबदारी दिवेत. दोमितोस तू कितें म्हणटाय? पूण ताची पयली सर्ती जावन चक्रवर्ती साहेबा ताका जुदेवामध्ये ववन अनुभव आसा, ख्याती आसा. वकील साहेबान सांगचें सारकें आसा, पूण पिलाताच्या सामर्थ्या विशीं थोडो दुबावी आसा. हे आमी पयलें स्पश्ट करया. उपरांत ताका फावो तो हुद्दो दिवंक रोमी कायदो कांय अडखळ हाडिना. ह्या दिसांनी जुदेवामध्ये जायते घुसपट गोंधळ आसा आनी हाका पिलातान जेजूक दिल्ल्या अनितीच्या फर्मान कारण म्हणून आमचे अभिप्राय. देखून हो विशय आमी तीर्मान करूंक जाय. ह्या दिसांनी जुदेवामदले थोडे पिलातान कुर्सायल्या जेजूचो पाटलाव करतात आनी ताका देव म्हूण आराधन करतात. हे वरवीं जुदेवा आनी रोमाघरामध्ये मनस्ताप उदेला आनी सरकाराक हो शिस्तेचो समस्या जाला. पिलात शिस्तेचो मनीस, पूण ताचे वरवीं हो समस्या उदेला आसता तो हांगा जडते खूब आसा न्हय वकील साहेबा? पिलाताच्या शिस्ते विशीं आमकां अपवैर आसा. तशें आसता ताणें हेरांक शिस्त शिकोवची कशी? दोमितोस साहेबा ताणें जुदेयांत 10 वर्सां राजवडकी चलयल्या आनी हांगा घुसपट जावंक तो कसो कारण जाता? जुदेयांत ताणें जेजू कुर्सायल्ले वरवीं थंयसर शांती आसा, समाधान आसा. ते तुझे चिंतप आनी कल्पन. तू वकील तरी एका निर्धाराचो परिणाम एका जाग्यातून आनी एका जाग्यार गंभीर जाता तें तूं नेणाय तशें दिसता. जुदेयांत थोड्या सुदेवांक जेजूच्या कुर्सा मरणा वरवीं समाधान जालां जावं येता, पूण सगळ्यांक न्हय. जायत्या सुदेवांक जेजू मेस्सिया जाला आनी हाचे वरवीं जुदेवामदेंच विभजन जालां आनी हाचो परिणाम रोमांतल्या जुदेवामदें धाराळ आसा. आज रोम एका दिशेन जुदेया जाला. क्लेमेंट, तुवें तुज्या इश्टाची वडवेके उलोवचें सहज. तूं ताच्या पासत वकालत करताय जाल्ल्यान तुवें ताची शिफारस उलयचेस, पूण तुज्या उगलिकेन ताचो अपराध दोवंक जायना वकील क्लेमेंट. तर आमी पिलाताची जर्ती मुखल्या हप्त्यान सुरू करया. आयची मुलाखत हे जर्तेचे प्रस्ताव म्हूण चिंतया. क्लेमेंट आनी पिलात मुखल्या मंगळारा परत आमची भेट जावं. जे तुका कितें गरज आसा थंय मात्र सांगलें. पूण तुवें सांगतना हांवें तो कांय चिल्लर विशय म्हूण चिंतलो, पूण दोमितोसान सोडून सांगतना जेजूच्या मरणाची गंभीरता समजून भियेलो.
ताचे मोरण रोमी आढळतेक व्हड सवाल शें जाला दोमितोसान तें वोट केलां आनी तें तितलें म्हत्वाचें न्ही जुदेवांक तशें रोमी साम्राज्याक तें व्हड कंटक शें जाला जेजूचे पटलावदार आसियांत जुदेयांत हांगासर रोमांत वाडत आसात तूं चिंता येवो ल्हान विशय म्हणून पिलाता तो विशय तुका म्हारग पडटलो ताका वेळच जाप दितलो हांवें त्या दिसा दिल्लें फर्माण 6 वर्सां उपरांत म्हाका हें बरी गती घडटलें म्हणून हांव चिंतूंक नासलें आज रोमी सरकार म्हाका गुलाम तशें देखता तुजो वकील तशें इश्ट जावन जें कितें म्हाका करूंक साध्य आसा तें हांव करतलो तुजें फर्माण समर्थन करचें प्रयत्न हांव करता तें कितें तुका बरी करूंक आसा तें हांव करतलो क्लेमेंट म्हाका तुजेर भरवोसो आसा रोमांत जुदेव क्रिस्तवांची परिगत समजोंक फाटल्या 2 दिसांत हांव वावर करीत आसा जायत्यो संगती म्हज्या गुमानाक गेल्या थोड्यो तुजे जावन सणा सव्या म्हणून तुका आपोवणें दिलें तूं जाणाय दोमितोसू आढळत्या संगतींनी राजकीयांत हेळिल्लो मनीस ताची जणवाय आनी बुदवंतकाय सांगता वेताना तो कोणाचेंय तोंड दाखयता देखून हांवें चक्रवर्ती मुखार उलयतना जागृतकाय सांबाळचें पडटा कांय साक्षी वापरचें पडत हांव जाणा क्लेमेंट आनी त्याच कारणाक लागून वकिला बराबर चक्रवर्ती मुखार रावूंक हांवें निर्धार घेतलो आनी जर तर तूं म्हाका निरपराधी म्हूण रुजू करताय तो म्हाका रोमांत एक नवो हुद्दो मेळटलो आनी तुका रोमी रावळेरांत एक सेनेटर जावन नेमक करतले सांग म्हाका जुदेव मुखेल्यांनी जेजूक तुज्या लागीं अपराधी तसो हाडटाना तो तूं निरपराधी म्हूण जाणा आसुल्लोय वय जर तर तुवें तुका सुटका दिल्ली तर आज तुका ही परिस्थिती खंडीत जावन येते ना पिलाता तूं इथे आसलो जाल्यार तूं ताका शिक्षा दितो आसलो तुका म्हणजे कश्ट समजना जुदेवांचे बॉब तो अळमळपाक आयकता जाका जर तर तूं सोडशी तूं शेजाराचो इश्ट न्ही आनी तांणी म्हाका धमकी दिली आनी जुदेव रोमाकारांक पसंत करिना तशें आसता हांवें एक उपाव केलो बंदेत आसलेल्या एका लुटकारांनी सोराक बाराबासाक हांवें तांचे मुखार दवरलो आनी ताच्या आनी जेजू मध्ये एक विंचोण करूंक जाय पूण म्हजें लॅट सुटलें तांणी बाराबासाक विंचलो आनी म्हाका शिरकायलो बाराबासाक मुखार हाडलीच म्हजी सूख म्हूण दवळ म्हाका बारब्बास काय जेजूच्या शिसामदलो एकलो गी तो सोर आनी खुलेगार आनी जेजूक आनी ताका राती दिसाचो फरक आसा पूण जुदेवांचे दोळे त्या दीस फुटले जाल्ले तांणी निरपराधी पुरसांक म्हजेर दबाव घालो ह्या जेजूच्या असर्या विशीं तूं कितें जाणाय हांवें ताची असर्या पळोवंक ना पूण आयकूंक बरी आदी हांवें उर्बा दाखोवंक ना पूण प्रोकुल्ला तावन थोडे विशय हांवें आयकला प्रोकुल्ला तावन वय कसलो विशय प्रोकुल्ला जेजूच्या शिकवणी विशीं जाणा बायलांक कोपरो सुलाबायन मेळटा जेजून 1 कोटी 2 उंडे आनी 5 मासली घेवन 5000 लोकांक जेवण वाडले 5000 वय त्या 5000 पैकी बारब्बास काय एकलो गे ओके सर बाराबास तो वळो जैला फुले आनी मासली खाता बाराबासाक आनी जेजूक कसलीच बांद ना सायब हे तूं स्पश्ट जाणाय गे बरें केलें बाराबासा लागीं हे विशय हांव विचारो आनी त्या आसर्यांक आनी म्हज्या फर्मानाक कसलो काज ह्या बारब्बासाक उपरांत कितें जालें सोरो केदाय सोरस
तो बदलो ना परंतु तो ताच्या वृत्तेक गेलो आणि ताका परत बदलेन घालो आणि तुवें ताका कुर्सायलोय ना ताका कुसावना बघा रे ताका एका धर्माचेर गुलाम जावन विकलो आणि तो आता मेला जालो क्लेमेंट तुझो वाव सुरू कर आणि तुझ्या काशीक बचा बरोबर प्रयत्न भूमिराज सांगतो विविध धर्मांक स्वतंत्र असा हे रोमाचे दयाळपण म्हणूयात हे वरवीं इजिप्तांत आसियांत आणि जुदेयांत लोक तांचो धर्म पाळीत आसात हांगा रोमांती आमी आमचो धर्म पाळटा आणि आमकां आमचे देव आसात बरें मुंदरसी रोमाक देवाचे वा धर्माचे कितेंच पडोवन वचोंक ना वेळार धराळ तिरवो मेळ्ळ्यार जालो रोमाचे हे राजकीय धोरण फाटल्या 6 वर्सां तावन फळादीक जाला म्हणयात क्लेमेंट प्रस्तावन लांबय नाका विशयाची प्रस्तावान बुन्यादी बरी तुमी तो साहेबा जर बुन्याद गट आसा तर बांदप स्थिर जाता नाही बरें पिलातान जुदेयांत 10 वर्सां राजवट चलयल्या आणि ताची शाती दाखयल्या 100 वर्सां आदीं ताणें जेजू कुर्सायल्लें खरें पूण रोमी राजा विरोध उपराडतना आणि जुदेवांचो राय म्हणटना तो रोमी राजाचो दुस्मान जाता नाही अशें आसता पिलातान रोमाच्या वैरीक नाश केला आणि रोमाची महिमा जुदेयांत स्थिर केल्या अशें जुदेवांक तांच्या धर्मा प्रमाणे आणि रोमाक आपल्या धोरणा प्रमाणे जियोंक अवकाश करून दिला हातूंत पिलाताचें कितें चूक पूण पिलाताच्या त्या फर्माना वरवीं जुदेयांत तशेंच आख्ख्या रोमी साम्राज्यांत विभजन जाला आणि रोमी आडळते समस्या जाला तुका कित्याक समजना हाका पिलात न्हय तर हेर कोण जबाबदार त्या शिवाय जेजू देव जाला जेजूक देव म्हण मानचे भोव थोडे मनीस कांय आमी ते बोटांनी मेजयेत तितले तांच्या कासकी पचणे वरवीं आमकां कितें समस्या तुमी तो साहेबा समस्या जाल्ल्यान पिलाताक हांगा जडतेक उबो केला वकील साहेबा तो अपराधी नाही जाल्लो तर ताका आमी रोमाक येवंक आणि चक्रवर्ती मुखार उबो रावंक आदेश दिते ना पण पिलाताचो अपराध अजून रुजू जावंक ना आणि तो निर्दोषी म्हणी रुजू जावंक ना हे तुझें काम तूं चुकलोय तर पिलात अपराधी म्हण फैसल जातलें आणि जोगती शिक्षाय मेळटली हांव चिंता तो वेळ लागीं पावला जेजूच्या फाटल्या उदाहरणी ताका देव केला तातूंत पिलाताची कितेंच चूक ना जर आमी रोमागार आमचे चक्रवर्तीक देव म्हण मानता आणि तांकां आराधन करता रोमी चक्रवर्ती जिवंत असताना देवाचे जाग्यार आसा दोमितोस उडास हांव चक्रवर्ती रोमाचो जिवंत
बापाची महिमा स्थिर करूंक जेजूक कुर्सांचे अनिवार्य जाल्ले पूण आता तासो फळ जुदयांत तशेंच हांगा दिसून येता रोमी राज्य हालूंक सुरू जाला विभजनां सडत वतात चक्रवर्ती सैबाक पिलाताच्या त्या वायट निर्धारा वरवीं धर्माच्या नांवान सगळ्यान घुसमट जावनूच आसा जेजू मेला आनी ताचे पाटलावदार सडल्यात आनी आमकां समस्या जाल्यात दोमितोस तू पिलाताच्या रक्ताक तानेला तशें दिसता आमसार नाका ताची जर्ती करया रोमी सरकार नितीचे प्रतिरूप हो गौरव सांबाळचो आमचो कायदो देखून हांव सुचता हातूंत म्हजो खाजगी स्वार्थ ना तर आयचे अधिवेशन हांगासर संपया मुखले पोरवा मंगळारा ताका मारक पडली पिलाताची सर्ती सताची जीक जाली पिलाताची सर्ती ताका मारक पडली पिलाताची सर्ती तसो वावर करणंच आसा तूं दैर घे त्या दिसा हांव असायक जाल्लो प्रकल्प जुदेव मुखेल्यांनी म्हाका शिरकायलो ते हांव जाणा तुवें म्हाका त्या मनशा विशीं सत्राय सांगली पूण हांवें ती गंभीरायेन घेवून त्या शिवाय तांची बोब म्हाका मोलभाग आयकता आनी विरार करताली हांवें तुका कोबार मारची धाडिल्ली खुद्द भेटूंक हांव कासी ना तुल्लो आतां ते चिंतून फायदो ना जाल्लें जाता तेणें एकल्या मेंथीक आसता तुमी तसो शाणो मनीस आनी तो न्हीद पडोवंक सोडचो ना क्लेमेंत ठाकूर बासा पूण राजकीय चतुर आयला हांव चिंता तो सलवातो पूण हांव कितें जालें तुवें आज पियेल्लो चड जालें तशें दिसता होय तो निरपराधी आसूं पूण ताका हांवें कुर्सायलो जर तो अपराधी नाही असलो जाल्यार आम्ही ताका तुझ्या अधीन करते ना पूण म्हजे राज ह्या संवसाराचे न्हय म्हजे राज जर ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांवें पडनाचें म्हजे पाटलावदार जुस्ते आसले पूण म्हजे राज हांगाचें न्हय चक्रवर्ती शिवाय आमकां दुसरो राय ना काढ ताका काढ कुस्तार ताका मार पिलाताची सर्ती सताची जीक जाली पिलाताची सर्ती ताका मारक पडली पिलाताची सर्ती सताची जीक जाली येया
प्रकुला वकील क्लेमेंटाक आमचे नमान. तुमकांय मुचे नमान. आमी औचित्य तुका भेटोवंक आयली हांव. तुमकां पळोवन हांव शर्मेलो. तुमची भेट जायत म्हणून हांवें चिंतूंक ना. भिलात खंय? खास विषय देखून ताका आमचे संगी हाडूंक ना. हां, हो मानेस दाखविला रोमांत क्रिस्तावांचो मुखेली. वकील साहेबा, तुजे लागीं थोडे गुटाचे विशय उलोवंक आसले. परवाना म्हजी पोतीण शहरा गेल्या. येताना इल्लो थोडो जातलो. बसा उलोवया. मानेस्तीन प्रकुला, पिलात निर्दोशी म्हूण सांगूंक आयलाय की वा पिलाता खातीर हांव करचो वाद संपयते म्हूण सांगूंक आयलाय? म्हजे पती पासून तुवें करचो वावर निजायकी व्हरतो आनी त्या खातीर हांव तुका आभारी आसा. पूण हांव तुका थोडी माहीत दिवंक कशी व्हरता. मानेस्तीन प्रकुला, तुमकां जेसूच्या पाटलावदारां पैकी एकली? वय, तुवें सांगचें बरी. हांव एक क्रिस्तांव. तुका पळयल्ल्या दिसता न्हू म्हाका हो दुबाव दोशीत आसलो. तुजो दुबाव पडलो न्हय म्हूण संतोष. दुबाव आनी क्रिस्तांव सांगाता वसानांत वकील साहेबा. तर तूं सुदैयांत आसता जेजूक पळयलाय? कांय ताची शिकवण आयकलाय? कांय ताची असर्या पळयलाय? सगळे वय. देखून तुका माहीत दिवंक हांगा पावल्या. कांय म्हजी माहीत तुका तुज्या वावरांत उपकारात म्हणलो म्हजो बुरवोसो. रोमी कोर्तींत वा चक्रवर्ती मुखार स्त्रियांच्या उतरांक मोल ना हें तूं जाणाय. आनी त्या शिवाय म्हजे पती पासून म्हजो वाद आयकूंक कोणीय तयार आसची ना. देखून तुका हांव 2 साक्षी हाडून आयल्या. पयली अक्विला आनी दुसरी शतपती कर्नेलियोस. शतपती कर्नेलियोस? रोमी शतपती कर्नेलियोस? वय, तो आनी थोड्याच वेळान हांगासर पावतलो. वावरा वरवीं आमचे संगी येवंक ताका आस्पात जालो ना. शतपती कर्नेलियोसान जेजूक कालवार दोंगरार कुर्चायल्लो. ताची साक्ष तुका फायद्याची जातली. बरें, अक्विला, कुर्सार मेल्लो जुदेव मेस्त्रे जेजू आज देव जाला. तो जुदेयांत आसता काय देव आसलो? होय वकील साहेब, तो सुदयांती देव आसलो आनी आतांय देव जावन म्हणटा आसा. तो आमचे बसत मनीस जावन ह्या संवसारी आयला. बरें, आतां तो देव मनीस न्हय, सारकें? सारकें. तो आमचे बसत ह्या संवसारी आयला. पूण आमी ताका कुर्सार मारलो, पूण देवान ताका मरणांतलो उठयलो. देवाक मरण ना, तो अमर. ताका आमी देव करूंक ना. जे तूं सांगताय तें तूं पाती येताय गे? वय, ते हांव अनुभव करणी आसा. ह्या बाराबासा विशीं तूं कितें जाणाय? जेजू वरवीं ताका सुटका मेळ्ळी. पूण जेजू विशयान तो कितेंच नेना आसलो. ह्या जेजूच्या असर्या विशीं तूं कितें जाणाय? ताणें 2 उंडे 5 मासल्यो खाण्यान 5000 लोकांक जेवण वांटलें काय? सारकें. पूण 2 उंडे आनी 5 मासल्यो न्ही, भगाय 5 उंडे आनी 2 मासल्यो वकील साहेबा. हो 5 उंडे. बरें, ताणें केप्यांक आयकशें केलां, मोन्यांक उलयशें केलां, कोरड्यांक दिश्ट दिल्या म्हणलें हांवें आयकलां. ते सगळें सारकें. बरें, सद्याक म्हाका इतलें पुरो. प्रकुला, कर्नेलियोस पावला? एक घडी हांव पळयतां. वकील साहेबा, तो येवनूच आसा. सारक्या वेळार पावलो म्हणये. बरें, येवं दी.
समेस्तान शतपती कार्मेलसाचे नामा तुकाय आमचे नामान शतपती शतपती साहेबा मानेस्तीन प्रकुलान तुझे विषयी सभार संगती म्हाका सांगल्यात तूं जाणाय आमचो प्रस्तुत चक्रवर्ती कलेगुला जुदेवांक चड पसंत करिना हांव जुदेवने आपूण रोमी तू रोमी शतपती जाल्ल्यान तुवें दिवचे माहितेक गरज पडल्या तुज्या सक्षेक चड मोल आसा हांव चिंता तूं एक जेजूचो अभिमानी हांव तसो बाटलावदार मोटव्यान क्रिस्तांव पूण ताका कुर्सायलो व्यक्ती तूं जेजूक कुसांक पिलाताची आज्ञा आसली आनी त्या दिसा ती जबाबदारी म्हजेर पडली अधिपातीक विधी जावचो आमचो कायदो आनी हांवें तो केलो म्हाका दुसरी वाट नासली तर तो वळतून तसो अभिमानी बरो फाटलावदार नाही सारखे ना तो कुर्सार मेल्ली रीत पळोवन हांव विस्मीत जालो 3 वरां तो कुर्सार वळवळलो तो शेकी ताणें प्राण सोडलो तो मेलो या जिवंत आसा म्हणलें समजून हांवें ताच्या कडवळाक बला मारलो वय तो मरण पावलो उपरांत ताच्या सिसांनी ताका फोंडान निके पिलो तिसऱ्या दिसा तो जिवंत आसा म्हूण खबर आयली ताचो कोंडू मुक्त आसलो आनी तातूंत ताची कूड नासली हे वरवीं ताच्या पाटलावदारा मदें नवो बरवसो उदेलो तूं देवाचो पूत म्हणलें खरें जालें बरें हे सकड तूं चक्रवर्ती मुखार सांगूंक तयार आसाय की सताक बेना जर म्हज्या साक्षी वरवीं जेजूच्या नांवाक महिमा जाता तर खंयसरी खेदाडाय कोणाय मुखारी हांव सतमूंक तयार आसा शतपती साहेबा जेजू जिवंत आसा म्हणून रोमा ती हांगासर ताचे फाटलावदार सत म्हणटात तूं एक रोमी शतपती जावन हे विशीं कितें म्हणटाय क्रिस्तांव भवार्थाची बुनियाद जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर आसा जर तर तो मेल्ल्यांतलो जीवन जावंक नासलो तर क्रिस्तांव भवार्थाक अर्थ ना दिशा ना शेवटी ना तुझी उतरां म्हज्या राजावाक विकपता शतपती वकील साहेबा भवार्थ राजावा प्रास करतो संसारी यशस्वी अत्रेक्यांक भवार्थ एक पिशेपणाशें दिसता पूण सर्गींचे जिवीत सोदच्यांक ते एक जिणे दिवो जाता हे वरवीं ताची जिणी प्रकसता आनी ताचे ते संतोष मारता बरें तुम्ही दिल्ली माहीत म्हाका फायद्याची जातली म्हूण म्हजो बरवचो तुमकां समेस्तांक म्हजें नामान पिलाताची सर्ती सताची जी जाली पिलाताची सर्ती ताका मारक फोडली पिलाताची सर्ती
तुका दोमितो साहेबा नमान तुका वकील साहेबा चक्रवर्ती येऊक थोडो वेळ आसावन कळोवणी आयल्या क्लेमेंट आमी करची पिलातुचे झडती एक लांब विषय जाला हातूं आमी सगळे फसल्या रोमी परजा हो विषय जाता तितले बेगीन सोंपोवन चक्रवर्तीचे तीर्प आयकुंच्याक अत्रेगून आसा देखून हो व्याज तुवें बेगी आखेर करूंक जाय पूण कसो पिलाताची चूक वळखूंक धवळ ताका शिक्षा जातली न्ही पूण तो निरापराधी म्हूण रुजू करूंक तुज्या लागीं साक्षी नात रोमी परजा हो विशय सोंपोवंक चिंता आनी रोमांत दिसान दीस घुसपोट सोडून उस आसा आनी चक्रवर्तीचो राग व्हड बापावला तशें केल्यार हांवें येदोळ बरेक हिलाता खातीर केल्लो वावर सगळो निर्फळ जातलो बैलांचं समाधान करण्याचा काम थोडं झालं बरं तुझो वाद मुद्दत चक्रवर्ती साहेबा म्हजो वाद हांवें आज सोडून चिंतला दोमितोसाच्या चांगला काय वाटतोय चक्रवर्ती साहेबा म्हजो वावर हांव करता उपरांत सगळे चक्रवर्तीचे सोडता आज हांगासर हांवें एक बळवंत साथ काडला आनी साथ आमकां पिलाता विशीं निर्धार करूंक हैदरी जातली म्हणून म्हजो बळवंत तुझी सास कोण शतपती कर्नेलियस रोमी शतपती तुझी सास हांवें हांगा पिलातान जेजू दिल्या फर्माना विशीं वाद करता हम तो रोमी शतपतीचो पात्र कितें हे बेगीन तुमकां कळटलें तर शतपती काय कळना काय तो म्हणे पिलातांक वाचव करता की पळयला बरें शतपती काकय नामान तुका चक्रवर्ती साहेबा नामान तुमका सोमेस्ता शतपती कर्नेलियस तुझ्या जेजूच्या गुस्सा मरणा विशीं जे कितें तुका कळीत आसा ते चक्रवर्ती मुखार सोडोवन सांग जेजूक उसार खेळोवची जबाबदारी ज्या दिसा पिलातान म्हाका दिली आमी जेजूक दोगां स्वरामध्ये खालवर दोंगरार घुसायलो त्या पुनू त्या स्वरांची आणि जेजूची साल वेगळीच आसली हे वरवीं म्हजे गुमान जेजूचेर कंसले ते सूर बोबा घालतले सगळ्यांकी शिरापतले जेजूची निंदा करतले पूण जेजू मात्र मौनपणी खुर्साचेर घस आसतलो ताच्या तोंडांत फक्त एक दोन उतरां मात्र आयली तांतले एक आसा बापा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करतात ते नेना पूण कोणा बोगसणे तूं तुजो वावर करतलोय हेर कोणी थंयसर आसले बोक्सांनी तांकां कुरसायल्या वय हांव म्हजी जबाबदारी बांदतलो जेजू कोण म्हूण पर्यांत हांव नेनासलो खुर्सांवचें आमचें सदांचें काम जेजूचे की फुडें आनी उपरांती हांवें जायत्यांक कुरसायलां पूण कुरसायल्या मदें जेजू मात्र एक विशेष आणि विशिष्ट व्यक्ती म्हणून
हांव धैर्यान सांगता जेजूक खुर्सार खेळ आयताना ताचें दुस्मान आसलें तें व्हडा संतोशान भरलें जैताचें हांसू आसतलें पूण तांकां सर्वांक जेजून बक्षिलें जेजून कुर्सार केदळा प्राण सोडलो सुमार 2-3 वरां धूळ सगळ्यान काळोख पडलो हांव भियेलो धूळ जेजू व्हडा ताळ्यान भोग मार हेब्रेव भाशेन थोडी उतरां उसार रान केलो दक्षिण वैक गाबजली वारे पाऊस सगळ्याने आम्ही पिलाताक जडतेक उबो केला जेजूच्या मरणाविषयी आयकूंक नाही म्हाका भुंयकाम पावस जगलानी विशीं आयकूंक मस्त खुशी शतपती मुंदरसी उपरांत सगळे धण जाले जेजून प्राण सोडले स्वस्थ करूं म्हणून हांवें ताच्या कडवडाक बलो मारलो वय तो मेल्लो उपरांत तुजे कूड फोंडांत निकेबिले ताच्या सिसांनी ताची कूड खुर्सा वयली सकला दे वयली तांतलो एकलो आरिमातेचो जुजे ताची म्हाका वळख आसली थोडो स्त्रियोय आसलो तांणी जेजूक सुदेव रिती प्रमाणे निकेपिलो हांवें आनी रोमी शिपाई हे सगळें पळयलें मात्र तुवें कांय जेजूच्या पोटाची राखबोलीपणी केल्ली ना मी शतपतीच्या आयकून वेळ पाड केलो सोडलो काय फायदो चडलो ना तशें दिसता कर्नेलियस आनी तुका कितें सांगूंक आसा तें सांगेत आनी तूं दोमितोस थोडे वेळ तुजे तोंडां समजलें पिलातान तांकां रोमी शिपायाक दिवंक इन्कार केलो देखून जुदेवांनी तांचे सुपारे नेमले आनी जेजूची फोंडाची रखवली सुरू केली पूण आयतारा सकाळी फोंड उक्ते आसलो जेजूची कूड फोंडान नातली पूण अरे मात्र 20 वर्सांक सकनातली तर जेजूचे कूड खंय गेले जेजू जिवंत आसता मेल्ल्या तिसऱ्या दिसा कोणाक तो उरतलो म्हणून सांगलें खंय तशेंच जालें हे कशें तशें जावचें मेल्लो मनीस कांय फोंडांतलो उठोवन भायर वचना ही एक सुदैवाची काल्पनीक काणी जेजूच्या सिसांनी रातीचे येवन ताचे कूड सोडून मेल्या म्हणून खबर तर फोट रखतले खंय गेल्ले हांव नेलो तर तुवें ताची चमकी करूंक नाय कर नेता तूं म्हज्या पासून जुस्तलोय म्हणून हांव तुजे साथी नाही आतां तूं ही म्हाका सवाल करताय आनी म्हाका गुन्हे आकार करूंक बसयलाय तुजी सालांनी सापडटा तूंय मुजेर अपराध मातशें जशें दिसता तूं हेरा जावंक लायल्या सैरान सांबाळ तूं हांगासर अपराधी जावन आसा म्हणलें उडोस कर कर्नेलियस मुंदरसी चक्रवर्ती साहेबा जेजू मेल्लंतलो परत उठला तो देवाचो पूत रायांचो राय तो जियेता ताचे राज ससना बळटा ताचे राज रोमाच्या की वर्ते
आणि विस्तार ना 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 रोमी चक्रवर्ती सारा बसवतो आणि त्याचे राज सर्व पास विस्तार त्याच्या कीवर तो दुसरा आणि तो रोमी शतपती मुझे मुखार रोमाच्या चक्रवर्ती मुखार जेजू वाटतो आणि त्याचे राज शस्त्र करता म्हणजे किती दय तुझे तुझो धनी आणि तू मुझो साकोर तुझो जीव कातरतलो आणि तुझो गालो लुटतलो शिपायाला धरतका आणि सैलान करा आजचे अधिवेशन संपयता मोकळ्या हप्त्यान मेळया पिलाताची सर्ती ताका मारक पडली पिलाताची सर्ती सताची जी साली आणि कित्याक तूं हांगा येयलय वकील साहेब आणि तुजें म्हाका घर सांग कितें जावं कसा जावं हांव शिक्षेक तयार आसा आणि की थोड्यो संगती तुजे जावन म्हाका जाणा जावंक आसात पिलाता कितें तुजे जावन थोडो विशय तुका जाणा जावंक आसा फाटल्या दिसांनी हांव वायला सोगलोंक जालो जेजू गोपुरसाचे फरमान दिल्या उपरांत हांवें मुजे समाधान उकडायला म्हाका सारखी न्हीद पडली जायते थाले म्हाका थोड थोड आयकता तो निरपराधी म्हणून हांव जाणा आसलो ताचेर तेणी म्हाका कितें सुगून हांव मेळूं ताका हांवें सोडूंक प्रयत्न केले म्हज्यान साध्य जालें ना जुदेवाचो जबाब इतलो म्हजेर आसूं न्हू म्हाका दुसरी वाट नासली हांवें ताका आपुरसांव फरमान दिलें तें जावन गेलां पिलाता ताचे विशीं आतां चिंता करणं फायदो ना हातूंत तुजी भलायकी बिगडता शिवाय एक कितेंच बरेंपण येना आतां तुवें कितें करूंक जाय तें हांव सांगता आयक तुवें तुजी चूक वळखा जाय कितें हांवें म्हजी चूक वळखा जाय तुका सोडूंकी म्हाका पदवी आसा तुका कुर्सांवकी म्हाका पदवी आसा हेतून जाणाय गे वयर तुका ती पदवी दिवंक नातली जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसती ना देखून जाणें म्हाका तुजें अधीन केला ताणें आनीकय व्हड गुन्यांव आदारला पळया तुमचो राय काढ ताका कुर्साय ताका तुमच्या रायात हांवें कुर्सांव सोदी चक्रवर्ती शिवाय आमकां दुसरो राय ना त्या दिसा हांव तसो नीती करता तो म्हजे मुखार एक शेलयेवरी आसा पूण आज हांव चक्रवर्ती मुखार आसा आज हांव एक शेलयेवरी आसा म्हाका
म्हाका बळी पेटोवची घडी तयार आसा तो तो व्हडा धैर्यान म्हजे मुखार उबे रावलो पूण हांव तशें करूंक तयार कित्याक तो निरापराधी आसा पूण हांवें निरापराधी रागात वारयलो हांवें उदकांत हात धुल्यारी ती रक्ताची कथा अजुनूय म्हज्या हातांत आसा पिलाताची जळती सताची जी साली पिलाताची जळती ताका मारक पडली पिलाताची जळती सताची जी साली तिच्या बापा तुझ्या पुतान जेजून खुर्साची घस सोसलें म्हाकाय म्हजी घस सोसूंक तुजी गुरपा दी शतपदे कर्नेलियोस हांव क्लेमेंट वकील साहेबा ह्या म्हज्या तात्कालिक रावळेराक तुका स्वागत तूं हांगा पावतलोय म्हणून हांवें सपनांत चिंतूंक ना ह्या विशयेन तुवें पश्चातापावची गरज ना ही सगळी देवाची मांडवळ ताच्या कुशेविनी कितेंच घडना वकील साहेबा एक दीस न्ही एक दीस अशें घडटलें म्हूण हांव जाण आसलो तुझें धैर्य विचित्र कर्नेलियोस जर तुझें धैर्य म्हाका आसलें तर सुख वळखून नवे जिवी सुरू करतना भवार्थ बूद येता आनी भवार्थ धैर्य दिता तूं काय म्हज्या विशयांत उलयताय ना म्हज्याच विशयन हांवें ताका खुसायलो पूण तो तुजो कायदो आसलो वय पूण आतां हांव म्हजो गुन्या वळखता आमी सगळीं चिंतून या चिंतीनासतना सूख करता आनी असो वावरी हाका पूरक जाता हर एकलो वकिली असो फायदो जोडटा आनी जियेता हांव समजता कर्नेलियोस पिलाता पासून झुजतना तांतो म्हजो स्वार्थी आसा कांय चक्रवर्तीच्या रावळेरांत हुद्दो मेळत म्हणल्या आशेन हांव वावर करता म्हजी पत्नी म्हाका ह्या दिशेन सांगात दिता हांवें सांगच्यो विशय तुका समजलें मुखलेमेन चक्रवर्ती मुखार हांवें म्हजो भवार्थ परगटलो आनी त्या पासून हांव हांगा पावला जग जाणा जाताना जिवीत प्रकसता पूण जत कितें जाणा जावंक नाका तर जिवीत निराशेन संपता प्रफुल्ला तिच्या पती पासून म्हाका मेळटूंक आयली आतां तूं म्हाका सोदून आयलाय आनी म्हज्या धैर्यादीक जापी वरवीं तुजें लाग चुकलां जावंक पुरो वय कर्नेलियोस तूं सच सांगताय तूं कांय उद्देशान आयलाय
तुमच्या मागण्यान मुझे ये कास ते सौ कुर्सिया तर मुझ्या पती पिलातापासून मागा देव आपले ताची का गुरदाकू के विषय तो सैलांताच्या मरणाची दीस मेसता आणि तू ताचे विषयान चिंतून आसाय किते तू ख्रिस्तावा बरी उलयताय तुझी तकलीफ सारखी आसा क्लेमेंट तुझे पासून हांव कितें सगळें करता तें तुवें जाणाय तुवें पिलाताचो व्याज जिखून चक्रवर्तीच्या रावळेरान व्हड हुद्दो सोडून एके स्त्रियेन कितें करयेत तें हांव करता म्हणलें तुवें जाणाय आमी लग्न जाल्ल्या दिसांत हांव क्रिस्ताय आशिल्लें आनी हे दिशेन तूं म्हाका आदार दितलोय म्हूण हांव गर्वसली पूण तुवें म्हजी सपनां खरी करूंक ना क्लेमेंट हांव निराशी जाल्या तुका समर्थी ना तुका राजकीय गेम समजून चिंचूर काय ना तूं बेश्टा क्लेमेंट तशें म्हळ्यार कितें तूं क्रिस्तांव जाताय कुर्सायल्या जेजूचो तूं फाटलाव करताय हे म्हज्यान सोसूंक जायना क्लेमेंट पिलाताच्या निबान तूं क्रिस्तावांक मेळटलोय आनी तांणी तुजेर जादू केला क्लेमेंट
तू आज म्हाका विसरला तुझी भोगना तुका समजना पगार तांच्या देवाचो मोगी जालाय देखून तुका रावळेरा थिओफिला म्हणून आडनाव आणि कितें तें सोगतें नांव तर तू तुझी वाट पळे आणि हांव म्हजी वाट पळयता म्हाका तुज्या वाटेन संकोंक नाका 4 दिसांचे हे जिवीत होगडावन म्हाका मोडना तुका बरें दिसता तें तूं कर आनी म्हाका म्हजे इत्याक सोड जर त्या दिसा म्हज्या बापायचें उतर हांवें आयकल्लें तर आज म्हाका असली बरी गत येतिना आदेश तुका क्लेमेंता थिओफिला पिलाताची सर्ती सदाची जी साली पिलाताची सर्ती ताका मारक फोडली पिलाताची सर्ती सदाची जी साली आज पिलाताचे जगतेचे निमाणे अधिवेशन आणि क्लेमेंताक निमाणो अवकाश आणि उपरांत हांव मुझे तीर्प दितलो क्लेमेंट थिओफिला चक्रवर्ती साहेबा पॉन्स पिलातान तो चक्रवर्ती मुखार निरपराधी म्हणून रुजू करूंक म्हजो आदार मागलो फाटल्या अधिवेशनाने हांवें तशें करचे प्रयत्न केल्ले पूण ह्या दिशेन हांव संपूर्ण सलवला म्हणून गलतेपणान हांव मानून घेता तुम्ही मुखली प्रक्रिया करिये जेजू देवाचो पूत आसलो तो निरपराधी तरी पिलातान ताका कुर्साचे मरण दिल्ले म्हणलें हे सभे उजीर हांव धैर्यान परगडटा जेजू देव वा देवदूत ते प्रमुख नाही पण पिलातान निरापराध्याक कुर्सा मरण दिल्लें ते नीती प्रकार वय वा नाही हो आमी इत्यार्थ करचो विशय पूण म्हाका जेजू देव म्हणलो विशय पिलाताच्या अनितीच्या फर्माणा प्रास प्रमुख दमितो साहेबा पिलाता वरवीं म्हाका बवार्थ मेळ्ळो आनी म्हजी सोदना संपूर्ण जाल्या कुर्सायलो जेजू म्हज्या जिविताचो उजवाड जाला म्हज्या जिणे गिताचो ताळो जाला ताचे वरवीं म्हज्या जिविताचो नवो अध्याय सुरू देला आनी म्हजें जिवीत फुल्लां रोमी सरकारा मुखार पिलात एक अपराधी जावये पूण देवान ताका म्हज्या जिणे बदला पासो हातेर केला जर हांव चुकोवन उलयलां तुम्ही म्हाका शिक्षा दिवेत पिलाताच्या अनितीच्या फर्मानाक क्लेमेंताक शिक्षा दिवंक जायना पिलाता वरवीं क्लेमेंत थिओफिला जाला ते खरे पूण त्या खातीर रोमी कायदे प्रकार शिक्षा दिवंक जायना कित्याक ताजो भावार्थ ताजो खास विशय पूण पिलात निरपराधी म्हणून ताच्यान रुजू करूंक जावना देखून पिलाताचेर मुझे फर्मान दिता पॉन्स पिलाता तुझ्या अनितीच्या फर्माना वरवीं तुवें रोमी कायद्याची बेफारो केलाय आणि निरपराध्या कुर्सावन जुदेयांत तशेंच आख्या रोमी साम्राज्यात जुदेमध्ये विभाजन करणं क्रिस्तांव पंगड रोपीत केलाय हे वरवीं
रोमी आडाल्या त्याक संकट आटलाय त्यापासून तुझ्या वकिलाक शिक्षा देऊंक जायना पण तुका रोमी कायदे प्रकार शिक्षा चुकोवंकी जायना तुवें रोमी अधिपती जावन जुदेंत 10 वर्सां सेवा केलाय ते मोतीन धरन तुझे थंय हांव दयाळाय दाखोवंक खुशी वाटता तुका हांव लागाड काडिना भियेनाका पूण तुवें केल्ल्या चुकीक शिक्षा जावन तुका चोरांच्या आनी गुन्हेगारांच्या गेल प्रदेशाक गाडी पार करता थंय तांचे मध्ये जिये आणि तुझे जीवित संपय आणि तू क्लेमेंट पिलातापासून व्याज मांडून पिलाताचो विषय विसरून देवाचो मोगी थियोफिला जालाय अशे तुवें मुजी रोमी सरकाराची आणि रोमी पंचेची किरकुळा केलाय तू वकालत करूंक ना फावो क्रिस्तावांक भेटून तांच्या चिंतनांनी पिसो जालाय तुका रोमी कायदे प्रकार शिक्षा दिवंक अवकाश कर येतरी तुझ्या पत्नीन आमका केल्ली मोगाची सेवा चिंतून तुका हांव रोमी शहरात गाडी पार करता आणि तुझे नाव क्लेमेंटात थियोफिला म्हूण बदलता शेवटी रोमी कायदो चिंतलो आणि अपराधाक शिक्षा जाली म्हणून हांव अभिमान मानता मागीर म्हणटाव उबे रावून बरी एक ताळयो तांकां पाठय आमी गोवा पुरबायेचे नटन हांगासर तांणी केला तुमच्या सहकाराक देव बरें करूं म्हणटा मुखल्या दिसांनी तुमचो सहकार आमी आशेताव समेस्तांक देव बरें करूं गॉड ब्लेस यू